आणि फाल्यां 7:00 सकाळी मतदान करपाची हे चालू जातली 7 ते 5 पर्यंत। आणि म्हणजे भितून तुम्ही हांगा पळोवंक शकतात, हांगा जे कोण आतां हांगा येतात यूथ बीन तांकां हांगा फोटो बी मारपाक जाय जाल्यार हांगा फ्रेम बी दवरिल्ली आसा। इलेक्शन कमिशनर हेंच्यांनी नवीन मॉडल अशें धरून पिंक अशें मॉडल धरून बिचोली राधाकृष्ण हायस्कुलान हांगासर पिंक पोलिंग बूथ दवरलेले आहा। त्या प्रमाणे हांगासर बूथ नंबर 25 आणि 26 वोटिंग केली वयतली। वुमन पोलिंग बूथ म्हणून मानले वयतले अशें हे पिंक पोलिंग बूथ आहा ते बिचोलीचे म्युनिसिपालिटी ताच्या ऑपोजीट आसा। पणजेत तशें पळयत जाल्यार ग्रीन बूथ आसा, दिव्यांग बूथ, वुमन स्पेशल बूथ अशे विविध बूथ हांगा रेडी जाल्ले आसा। आमी सध्या आसा टीबी कुन्ना हायर सेकंडरी कांपाल हांगासर, आणि तशें म्हणजे फाटल्यान पळोवपाक शकता तुमी हांगासर हे डेकोरेशन सगळें केलेलें आसा। ग्रीन बूथ हो हांगा रेडी जाल्लो आसा। ग्रीन बूथ दाखोवपा खातीरूच न्हू, आनी आमी हे पळयतले की झाडां ही वाडटली अशें म्हणून। खरेंच हांगा निवळ नासले, आमी निवळ करून बरें अशें एक बारीकशें गार्डन करपाचो एक आमचो विचार आहा फुडें टीबी कुन्ना कांपाल। सो हांगासर कितले ग्रीन बूथ आसा? हे 2 ग्रीन बूथ आहा, पार्ट 25 आनी हो पार्ट 26 तो, आनी हे दोनूय ग्रीन बूथ केल्ले आहा। आमी एक हो नवीन उपक्रम घडोवन हाडलेलो आहा, आमचो मामलेदार सराच्या मार्गदर्शना खाली हे सगळें जाल्लेलें आसा। BLO ह्या होम सायन्सीचो पार्ट 27 ECN इन्स्ट्रक्शन दिल्लें आसा की सगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन एक पिंक बूथ आसचो म्हणून। सो त्या प्रमाणे सगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन एक पिंक बूथ जाल्लो आसा। पिंक बूथ म्हणजे ऑल वुमन मॅनेज बाय पुलिंग स्टेशन, वुमन हे करता, मॅनेज करता सगळी बायलांच आसता सगळी। सो पुलिंग टीम, पुलीस, मागीर सेक्युरिटी स्टाफ सगळे बायलां आसतली। पिंक बूथ मिन्स हांगासर जे हे आसतले ऑफिसर आसतले ते सगळे लेडीज आसतले। पिंक बूथ म्हणल्यार सगळे लेडीज आसतले आणि इन्क्लुडींग पुलीस ऑफिसर। सो अशा तरेचो स्पेशल बूथ आसा कांपाल हांगासर पणजे। हांगासर नागवे सत्तरी हांगासर आसा, आणि नागवे सत्तरी तुम्ही माझ्या फाटल्यान जो आता बूथ पळयतात तो बूथ एक पिंक बूथ म्हणून डिक्लेअर केल्लो आसा। आणि त्याच प्रमाणे तुम्ही पळोवंक शकतात की माझ्या फाटल्यान जो बूथ आसा तेजेर सगळे जे तुमकां पळोवपाक मेळटा ते सगळे पिंक आसात। इवन ह्या स्कुलाचे कंपाऊंड पासून जे आसा ते पिंक कलरान पेंट केल्ले आसात। मागीर जो पेंडल तुमकां दिश्टी पडटा तोय पिंक कलरचो आसा। तशीच पिंक कलरची फुलां बिलां सगळे यूज करून सगळो टोटल हो पिंक कलर बूथ सेटअप केल्लो आसा। आता सध्या हांगासर कुमारखंड गव्हर्नमेंट प्रायमरी स्कूल पिसुर्ले सत्तरी हांगासर आसा, थंय पावल्लो आसा। आणि हांगासर हो जो माझ्या फाटल्यान तुम्ही बूथ पळयतात तो एक ग्रीन बूथ म्हणून डिक्लेअर जाला, आणि तशीच त्या प्रमाणे त्यांच्यानी सजावटूय केल्ली आसा। ग्रीन म्हणजे हांगासर तुम्ही पळोवंक शकतात की स्कुलाचे कंपाऊंड पासून आसात ते सगळे टोटल तेंच्यानी सगळे ग्रीन कलरान रंगयल्ले आसात, जेणे करून ग्रीन जो कलराचो जो इम्पॉर्टन्स आसा तो हांगासर फील येता। एंट्रन्साचेर हांगासर जे बांबूस तेंच्यानी यूज केला, मागीर ह्या माडांची चुट्टां घातल्या वयर सावळेक तेंच्यानी। गेल्या वर्सा होच बूथ आसलो तो इको फ्रेंडली बूथ म्हणून डिक्लेअर जाल्लो, आणि ऑल ओव्हर गोवाच्यान ह्या बुथाक सेकंड प्राइज मेळ्ळें। आणि आयज हो बूथ आसा तो ग्रीन बूथ म्हणून सेटअप केल्लो आसा। पिसुर्ले सत्तरी हांगासर आसा, आणि पिसुर्ले सत्तरी हांगासर यूथ पोलिंग बूथ हो जो माझ्या फाटल्यान तुम्ही पळयतात तो यूथ पोलिंग बूथ सेटअप केल्लो आसा। आणि ह्या बुथार वेगळेपण म्हटल्यार हांगासर एंट्रन्साचेर बलून्स, भितर जे आमी वोटिंग करतात थंयसर सगळे कडेन बलून्स लायल्ले आसात, जेका लागून एक वेगळे तरेचे जे एनवायरमेंट आसा ते क्रिएट करपाक तेंच्यानी प्रयत्न केल्लो आसा। हांगा पिसुर्ल्या जो यूथ वोटिंग बूथ आसा थंयसर 18 ते 25 वर्सां भितरले 117 यूथ आसात ते वोटिंग करपाचे फाल्यां आसात।